गोंयांत डिसेंबरासावन स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाच्या कामाक सुरवात जातली। 7.5 लाख स्मार्ट मीटर पावड्यान बदलपाची येवजण आसा। डिसेंबर सावन मीटर बदलपाचो वावर सुरू जातलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली। सगळ्यात पयलीं सरकारी कार्यालयांतले वीज मीटर बदलतले। सरकारी कार्यालयांतले मीटर बदलल्या उपरांत घरगुती वीज मीटर बदलपाक सुरवात जातली। सरकारी कार्यालयांतले मीटर बदलपाक उण्यांत उणे 6 म्हयने तरी लागतले। स्मार्ट मीटराक लागून विजेच्या गळतीचे प्रमाण उणे जातले। गिरायका कडल्यान जितले विजेचो वापर जाता तितलेच बिल तांकां फारीक करचे पडटले। स्मार्ट मीटर बसोवपाचे कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान डीजी स्मार्ट नेटवर्क कंपनीक दिला। खंयच्याय वेळार विजेचो कितलो वापर जालो ताची माहिती गिरायकाक मेळटली। तशेंच मोबायलाचे गिरायकाक बिल येतले। ते भायर खंयच्या उपकरणाक कितली वीज लागता हाची माहिती गिरायकाक मेळटली। केंद्र सरकाराच्या योजनेखाला राज्याक निधी मेळटलो। ह्या निधीतले स्मार्ट मीटरांचे काम पुराय जातले। स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत विजेची गळती सोदपाक मदत जातली। सध्याच्या मीटरांनी विजेचो वापर कितलो जाता ताचे रिडींग सारखे दाखयना। हाका लागून वापरा परस उणे रिडींग दाखोवपाची शक्यताय आसा। स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत मीटर चुकीचे रिडींग दाखोवचो ना। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभुंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।